नमस्कार, पळया प्रायम खबरो. लिजा रिन्यू केली तरी चौकशेत आरोप सिद्ध झालेली लिजा जाव येतात रद्द. खणमंत्री परिकारान केले स्पष्ट. एसआयटी आणि सीएनच्या कमिटीच्या रिपोर्टाप्रमाणे निर्णय. केप्या खणगिणी 3 रशियन बायलो बुडल्यो. 14 जाणां बोटीत गेल्ली दर्यांत. 11 जाणांक लायफ गार्डांनी केली साल्वार. तिगांच्यो कुडी मेळ्ळ्यो. बोट ऑपरेटराचेर गुन्यांव नोंद. काळ्या पैशांच्या केशीत सुप्रीम कोर्टान केंद्राकडेन दिसा भितर मागले सगळे विदेशी अकाउंटवाल्यांचे लिस्ट. बुधवारा कोर्टाक सीलबंद लिस्ट. लिस्टात 800 नावां म्हणून बोवाळ. राज्य सहकारी बँकेच्या चेअरमॅनाचेर अविश्वास थारावाचो निकाल लावंक रजिस्ट्राराक अपेस. हायकोर्टान स्पष्ट निर्देश दिवनय थारावाची बसका फिसकटली. विरोधी मुळे गटाचो बहुमताचो दावो. आणि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचो पहिलो बीजेपी मुख्यमंत्री. बीजेपी विधिमंडळाचो बिनविरोध फुडारी. सरकारी स्थापणुकेचो बीजेपीचो राज्यपालाकडे दावो. शिवसेनेकडे मंत्रिपदाच्यो वाटाघाटी. खबरो विस्तारान. मायनिंग लिजा रिन्यू केली तरी चौकशेत आरोप सिद्ध झालेली लिजा रद्द जावंक शकतात. येणावळ चुकयल्ल्या मायनिंग कंपन्यांची चार्टर्ड अकाउंटंटाची टीम चौकशी करता. रिपोर्ट आयले उपरांत त्या प्रमाण लिजा रिन्यू करतले म्हणून खणमंत्री पर्रीकार मिडियाकडे उलयला. कांय मायनिंग कंपन्यो खंय खण खात्याच्या चौकशेक सहकार्य करिनात. असल्या कंपन्यांचेर कारवाय जातली म्हणून तांणी शिटकावणी दिल्या. 13 खण लिजांच्या रिन्युअलाची प्रक्रिया निमण्या पावण्यार पावल्या. खण मंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा चौकशेच्या रिपोर्टाप्रमाण लीज रिन्युअलांचो फुडार थारतलो. आता सुद्धा हांवें रिन्यू केली आनी फाल्यां अशें लक्षांत आयलें की एखाद्या मनशान ही हॅज इंडल्ज इन सम इलिगॅलिटी. ही इज नॉट एब्सॉल्ड फ्रॉम एनी क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन. हे पयली पॉयंट लक्षांत धरा. इट इज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन गिवन. देर आर कंडिशन्स पुट अप इन द whatever renewal we do, in which one it makes it very clear that this does not absolve you of anything if it is found even afterwards. So, leases can be cancelled even afterwards. जी SIT case आहा ती प्रायमरी तांचो रिपोर्ट आयल्या शिवाय जावचीच ना रिन्यू. मायनिंग नेमांचे कलम 37 आणि 38 नेम मोडपी कंपन्यांची लिजा रिन्यू करचे नात. 37 आणि 38 ज्यो शा कमिशनान इंडिकेट केल्या त्यो मायनी आमी आतां रिन्यू करचे ना. वी वील कंप्लीट द प्रोसिडींग्स अंडर 737 and 38. वॉट वील बी दोज प्रोसिडींग आय डोंट नो. दॅट वील बी फायनल डिसायडेड बेस्ड ऑन वॉट कायंड ऑफ वायलेशन इज देयर, नेचर ऑफ वायलेशन. मायनर आसत जाल्यार इज अ डिफरंट इशू. मेजर आसत जाल्यार एज आय सेड फ्रॉम अ फायन टू क्लोजिंग, कॅन्सलिंग ऑफ लीज, इट कॅन हॅपन एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द टायप ऑफ वायलेशन. चौकशेन खण संचालकाक काय मायनिंग कंपन्यो सहकार्य करिनात. असल्या कंपन्यां आड कायदेशीर गुन्यांवकारी कारवाय करतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्या. इफ द कंपनीज डोंट कॉपरेट आफ्टर DMG issues a specific direction to them, obviously they have something to hide, then I will have to go for criminal investigation of that company. As of now I am doing the civic audit. That means the CA team is matching the figures backward. So there are 17 chartered accountants who have been given. I'll hold a meeting of them again, find out what are the difficulties they are finding in their exercise. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. केप्यां खणगिणी लागसार झोरी दर्यांत मंगळारा सकाळी 3 रशियन टुरिस्ट बायलो बुडल्यो. 2 भुरग्यां सयत 14 जाणांक घेवन वचपी स्पोर्ट्स बोट कुडबण जेटी लागसार बुडली. लायफ गार्डांनी 11 जाणांक वाटायले, मात ल्हारांच्या नेटार तिगां बुडलीं. तांच्यो कुडी पयलीं हॉस्पिसिंत आनी उपरांत GMCत पावयल्यो. वादळाची शिटकावणी आसतनाय बोट दर्यांत गेल्ली. बेजबाबदारपणाक लागून बोट ऑपरेटरा आड पुलिसांनी कागाळ केल्या. स्पोर्ट्स बोटीची सफर करपी 3 रशियन पर्यटक मंगळारा दर्यान बुडून सोंपले. 14 पॅसेंजरांक घेवन वचपी ही बोट कुडबण जेटी लागसार ल्हाराच्या नेटार परतली. घडणूक मंगळारा सकाळी केप्यां झोरी दर्यादेगे लागसार घडली. It's an accident, I should say. But knowing fairly well the cyclonic warning that was issued by the meteorological department, I think they should have restrained themselves, the sports tour operators or the बेजबाबदारपणाक लागून वॉटर स्पोर्ट्स बोट ऑपरेटर केविन आगियारा आड पुलिसांनी कागाळ नोंद केल्या.
11 सुमार हो इन्सिडंट जालो आनी तडी पावतरी बोट पडली पडटरी थोडे गॅस्ट भायर पडले उदकांतले भायर पडले आनी 3 जाण गॅस्ट भितर उरले. पलटी बोट जाली सारकी पलटी जाली तिने पलटी करपाक आमच्या जायनासले ते भायर पडले तांकां आमी भायर काडलो बारीक भुरगीं बी आसलीं तांकां बी काडलो आनी थोडे गॅस्ट वयर चडले आपूण जावन वयर चडले आनी थोडे आमी गॅस्टांक आमी भायर काडलो. कित्यान जालो दिसता इन्सिडेंट? वसाट पावरफूल आसली वसाट हिमालची पलटी जाली बोट आनी गॅस्ट मेळ्ळे. वेधशाळेन वादळाची शिटकावणी दिल्ल्यान वॉटर स्पोर्ट्स बोट ऑपरेटर्सांनी दर्यान वचपाचें धाडस करचें न्ही म्हूण केपेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगलां. हातूंतले चडशे रशियन ट्युरिस्ट बेतालबाटी आनी 1-2 मडगांव रावताले. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. काळो पयसो सांबाळतळ्यांक सांबाळटा म्हूण सुप्रीम कोर्टाचो केंद्र सरकाराचेर बळी पडल्या. सुप्रीम कोर्टान विदेशांत काळ्या पयशांचे अकावंट आशिल्ल्या दुबावितांचें लिस्ट बुधवार मेरेन केंद्रा कडच्यान मागयलां. ह्या लिस्टांत खंय 800शीं नांवां आसात. प्रकरणाची चवकशी कशी करप तें सुप्रीम कोर्ट थारायतले. फॉरेनांत काळो पयसो दवरलो म्हूण चवकशी चालू आशिल्ल्या 3 भारतीयांची नांवां केंद्रान सोमारा प्रतिज्ञापत्रा वरवीं सुप्रीम कोर्टाक दिल्लीं. तातूंत गोंयची राधा तिमलो आसा. घेवया एक विराम.